आता हे सरकारान जे जे लोक आसा, अरे सगळे गोंयभर लोकांक हे लक्ष ह्या गांवाचेर लागून रावल्ले आसा. प्रत्येक खंय गेलो जाल्यार बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, प्रत्येक गांवांत प्रत्येक कडेन फक्त बॉम्बाचे गांव वाचपाक जाय हे प्रत्येकाच्या हितून आसा, ध्यानान आसा. पूण दूख दिसता आयज हे 40 जाणां मदले फक्त 2 जाण हे बॉम्ब गांवाच्या फाटल्यान आसा. देव बरें करूं म्हणटा विरेश सराक आमचे, जे आमच्या खातीर जे एक इम्पॉर्टंट प्रश्न तेणे थंय मांडलो. एक्झॅक्टली कित्याक आमची हांगा दोनूय देवस्थानांक रयण आसा. जेन्ना ते खणटले पळय ते हें घालपाक तो रस्तो कसलोय करून, तेन्ना आमकां भंय आसा, आमकां देवाक खंय तरी भंय आसा, खंय तरी तेका हालचाल जातली आनी ती आमकां भिरांत आसा खंय तरी देवत म्हणून. ह्या खातीर तो प्रश्न काडलो. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां तुमच्या समोर येतलो विरेश सर. श्री सातेरी देवीक नमन करून, श्री ईश्वर देवाक नमन करून आनी सगळे उपस्थित हांगा मान्यवर आसा तांकां, आमचे जे सगळे बोमगांवचे नागरीक तशेंच पुणेचे नागरीक आनी सगळे गोंयकार जे हांगा उपस्थित आसा, एक हेतू घेवन, तो म्हणजे आमचो जो गांव आसा, बोमगांव आसा, तो साल्वार करपाक जाय. आनी जे भलतेंच कितें आयज सद्याक सांगता की थोडीच घरां वयतलीं जावं थोडेच कितें वयतलें, हें आयज भलतेच दिशेन व्हरता, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज हांगा तुमी सगळे एकवटान येयल्ले आसा. हेच्या पयलू खुबशे मुवमेंट चालू केले पण तितले जावंक ना. पण आतां सगळे एकवटान हांगा येयल्या गांवा खातीर, गांव राखपा खातीर. आनी तुमचो वाडो जो आयज नागजर वाडो आसा, ते नागजर वाड्याची चडशीं जी घरां आसा ती डेंजरान आसा. आतां जेन्ना आमी विधानसभेन मांडले तेन्ना एकूच आन्सर येता तेंचे कडल्यान, तो म्हणजे 4च घरां वयता म्हणून. आतां तुमी सगळे हांगा आसा, तुमकां हेच्या पयलूय मिटिंग्यो जाल्यो, तेन्नाय उलोवण्यो जाल्या, सगळ्यांनी सांगलें आपआपणाचें कितें आसा तें. आनी जेन्ना पेपराचेर न्यूज पेपराचेर नोटीस येयल्ल्यो आसा, नोटीस आवट जाल्ली आसा, जालें काय ना? सगळ्यांक जाल्या. कितलीं घरां आसा? 64-65 सुमार घरां आसा. म्हटल्यार ती सर्वे नंबर लागलेले आसा. आनी त्या सर्वे नंबरान कितलींशीं आनीक घरां आसूंक शकता. सारकें? सो इतली जी घरां आसा, आनी थंय जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो सांगता फक्त 4 घरां वयता म्हणून. म्हटल्यार कशी दिशाभूल करपाची ही ह्या बीजेपी सरकाराक सारकी खबर आसा. कशें पिशान काडपाचें हें सगळें ह्या बीजेपी सरकाराक खबर आसा. आनी तेकाच लागून ते एक्झॅक्ट कितले घरां वयता, कितले खंय वयता, कोणाची घरां वयता हें सारकें सांगिना, फक्त सर्वे नंबर दाखयता. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, आमच्या सानंद्र मतदारसंघानूय हायवे जाल्लो आसा, बायपास जाल्लो आसा, खूब जाणांची घरां गेल्लीं आसा आनी खूब जाणांचे जागेय गेल्ले आसा. खुबशे जाणांच्या जाग्यांक कंपन्सेशन जे मेळपाक जाय ते आजून पर्यंत मेळोंक ना. आनी थोड्यांची घरां गेल्लीं तेंकाय जे कंपन्सेशन दिवपाचें ते मेळोंक नासलें. तेजे नंतर ते कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले नंतर तांकां ऑर्डर गावली आनी त्या ऑर्डरीन तांकां सांगलें की ह्या जे गांवच्या लोकांक जी घरां गेल्लीं आसा, जे जागे गेल्ले आसा, तांकां प्लॉट एलोकेशन करपाक जाय म्हणून. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, आनी ह्याय विधानसभेन हांवें मांडलेलें की आतां तांकां 4 वर्सां जालीं, आजून पर्यंत तांकां प्लॉट एलोकेशन जाल्लें ना. जे जागे तांकां मेळपाक जाय ते आजून पर्यंत मेळ्ळे. ऑर्डर आसा कोर्टाची, मात आजून पर्यंत जाल्लें ना. तशेंच तांकां सांगलें की जेन्ना घरा वयता तेन्ना तांकां रेंट, म्हटल्यार खंय रावता तेजें रेंट दिवचें. हे रेंट पासून 6 म्हयने डिले करता. म्हटल्यार असलो जो बीजेपी सरकार आसा तो सांगता आसतना खूब कितें सांगता, बऱ्यापणान व्हडल्यो व्हडल्यो गोश्टी सांगता, व्हडल्यो व्हडल्यो भाशणां दिता, खूब कितें सांगता. सीएमूय सांगता, PWD मिनिस्टरूय सांगता, मात जे खरें आसा तथ्य कितें आसा तेजेर येना. आयज ह्या भुंयचेर जे बॉम्ब भूंय आसा त्या भुंयचेर PWD मिनिस्टर येयल्लो. PWD मिनिस्टराचे जे सगळ्यांक अधिकारी येवंक जाय आसले आनी तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की बाबा अशें अशें जाला, असो जो प्लॅन आसा, अशी अशी 3D एनिमेशन आसा, असो तुमचो सिल्टो वयतलो जावं फ्लायओव्हर वयतलो, कितें वयतलो, हें तुमकां दाखयलां, प्रेझेंटेशन केलां, कांयच करूंक ना. म्हटल्यार जे सरकारी अधिकारीन करपाक जाय आसलें, जे सरकारान करपाक जाय आसलें, हें कांयच केल्लें ना. आनी ते म्हणटा कितें कोणाक कांय जावपाचें ना, 4च घरां वयतलीं. म्हटल्यार इतली दादागिरी, हांव अक्षरशः सांगता तुमकां, दादागिरी चालू आसा. आनी जेन्ना तांकां कोण प्रश्न करता ते फकाणांनी उडयता.
तुम्ही पळयला आसतले विधानसभेनूय आनी हरशीं ते फकाणां करपाची तांकां संवय जाल्ली आसा. आयज हांगासलो स्थानीक आमदार हांगा आसपाक जाय आसलो काय ना? गांवच्या लोकां वांगडा ह्या गांवच्या लोकां वांगडा स्थानीक आमदार आसपाक जाय आसलो. तेणें सांगपाक जाय आसलें की कशें कितें आसा, कशें वयता, कितें वयता, कांयच सांगना. सगळें तोंड बंद करून ओग्गी आसा. हय, सरपंच येवंक ना. सरपंचानूय आसपाक जाय आसलो. सरपंच कित्याक येवंक ना? हे कोटी 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 करून कोटी घेवन गेल्ले आसा, तुमकां खबर आसा. आनी कित्याक गेले ते? हीच नाटकां करपाक लागून, गांवांचे गांव नश्ट करपाक लागून गेल्ले आसा. आयज तांकां आमची देवळांचे पडलेले ना, आयज आमचे लोकांचे पडलेले ना. आनी हिंदुत्वाच्यो ज्यो गजाली आसा, हे खूब व्हडल्यो व्हडल्यो हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता काय ना? मात आमीच जेन्ना हिंदुत्वाचे जागे वयता, हिंदुत्वाची पोटां वयता, तेन्ना कोणाक पडलेले ना. तेन्ना हे सगळे लिपोवन दवरपाक सोदता. हायवे जावपाक जाय, मात हायवे जावपाक जाय तेन्ना पयलू गांवकारांक तेंच्यांनी घेवपाक जाय आसलो. मीन्स गांवकारांक सांगपाक जाय आसलें की बाबा आमी हो हायवे असो बांदता, अशें अशें करता. आनी तुमचे कडल्यान से घेवपाक जाय आसलो तुमचो. म्हटल्यार तुमकां कितें जाय, तुमकां कितें करपाक जाय हें सांगपाक जाय आसलें. मात तें केल्लें ना. आनी प्रत्येक कडेन हांगाच न्हू, प्रत्येक कडेन हो जो सरकार आसा, हो बीजेपीचो सरकार आसा, प्रत्येक कडेन हेंच करीत आसा, हेंच करीत सुटलेलो आसा. आयज आमी गोंयकारांचे, आमचे बारीक गोंयकारांचे तांकां पडलेलेच ना. आयज आमी कशे जगतले, आमी कशे फुडें वयतले, जी घरां कोणाची गेली तांकां फाल्यां एलोकेशन जातलें काय ना हें कांयच पडलेलें ना. ते फक्त भाशणां दिता चल्ले. बाबा ऑर्डर सोडली काबार, सेंटराच्यान येयल्या, हांगाच्यान येयल्या, थंयच्यान येयल्या, सगळे हेच भाशणां चालू आसा. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसता, हायकोर्टाची ऑर्डर आसता, ती पासून ते हे एक्शन प्लॅन घेयना, तेजेर एक्शन घेयना. मात तांकां जे गोंयकारांची घरां मोड तोड करपाक जाय ती सारकी खबर आसा कशी करपाची ती. कशी डिवायड अँड रूल तुमच्याय गांवांत चालू आसतलो. डिवायड अँड रूल कशें डिवायड करपाचे. बाबा तुजी वचपाची ना, तूं कित्याक बेश्टो बोवाळ घालता? करता काय ना? तुजी वचपाची ना, तूं कित्याक बेश्टो बोवाळ करता? तेजी वयता, तूं राव, तूं थंड राव. मागीर ल्हव करून तुका नोटीस येतली. पयलू 4 जाणांक धाडटा, मागीर 5 जाणांक धाडटा, मागीर 10 जाणांक धाडटा, मागीर 15 जाणांक धाडटा. अशें करून ल्हव करून डिवायड करता. तितलें म्हणल्यार थंड जालें. हो जो आसा ही ब्रिटीश काळाची. म्हटल्यार तुमकां खबर आसा ब्रिटीश कशें करताले ते. डिवायड अँड रूल पॉलिसी ही परत हेंच्यांनी चालू केल्ली आसा. ह्या बीजेपी सरकाराक फक्त गोंयकारांक डिवायड करपाक जाय हेंच खबर आसा. आनी जेन्ना आमी हो जो रस्तो पळयता, आमी येता वयता हांगांतल्यान, आनी हो पुण्य भुमी जी आसा, बोमकाराची भुमी, ही बोमकाराची भुमी राखपाचें नेतृत्व आसा हें तुमच्या सगळ्यांचें आसा. हांगा आमदार येयले, हांगा कोण लिडर येयले आनी भाशणां दिली, हें जावपाचें ना. तुमी पळयलां आसतलें मेलावलीन कितें जाल्लें तें खबर आसा? तुमी पळयलां न्हू? IITच्या विशयांत कितें जाल्लें तें? आलोवन उडयले. आलोवन उडयले काय ना? तशें आलोवन उडोवपाची गरज आसा. आनी आलोवन कोण उडोवपाक शकता? आलोवन तुमी सगळे गांवकार उडोवपाक शकता. जेन्ना हो गांवकाराचो एकवट मूठ कशी उरतली तेन्ना हे सामके हालतले. हालपाक जायना, ही मूठ सुटपाक जायना. ही मूठ जेन्ना सुटली नाल्यार तुमी शेणले, हो गांव शेणलो. जशें संजय बाबान सांगलें की देव आसा. हांवें विधानसभेनूय मांडलेलें की तुमी जेन्ना ओव्हरब्रिज बांदता, ओव्हरब्रिज बांदलो तेका सकयल्यान बुनयाद घालची पडटा. सायडीक स्ट्रक्चर, देवळाचें स्ट्रक्चर आसा, बाकीचे स्ट्रक्चर आसतले. हांव तुमकां उदाहरण दिवंक सोदता. आमच्या आक्षी गांवांत 2 घरां आसा, 2-3 घरां आसा, ती सायडीकूच आसा. त्या घरांक आयज क्रॅक पडल्या, अक्षरशः क्रॅक पडल्या. आनी तांकां कोण कंपन्सेशन दिना? गरीब घराण्याची म्हाजे फुड्यान येयल्ली ती. कंपन्सेशन कोण? सरकारा कडल्यान कांयच कंपन्सेशन ना. म्हटल्यार जेन्ना हांगा समज ओव्हरब्रिज बांदलो आनी सामकें तेंकोन आसता, वायब्रेशन तुमकां खबर आसा वायब्रेशन कितलें जाता. फाल्यां क्रॅक पडटले हें कोणान पळयलां? कोणान सांगलां तुमकां की पडची ना म्हणून? कितें गॅरंटी आसा? ऑलरेडी 2-3 घरांक पडलेले साक्षी. आनी अशे कितलेशे बाकीचे कडेन पडले आसतले. कित्याक हायवे पत्रा देवीच्यान हांगा पासून येला, काणकोण पर्यंत येला, थंय खूब कडेन काम ऑलरेडी जाल्लें आसा. सो अशें जे काम करता आनी तेन्ना जे गांवच्या लोकांक विस्वासान घेयनासतना जी कामां करता, ही कामां करपाक दिवपाक जाय. थोड्याच जाणांनी म्हटलं म्हाका तेंकाच नाका, तुमकां सगळ्यांक जाय. नेटान जावपाक जाय. कित्याक गांव राखपाक शकता जाल्यार फक्त तुमी. हांगा जे जमले पळय गांवकार, आमी गांवकार कित्याक म्हणटा? कित्याक हो जो गांव घडोवन हाडला तो ह्या गांवकारांनी घडोवन हाडला. प्रत्येक जे गांव घडोवन हाडला पळय ह्या आमच्या गांवकारांनी घडोवन हाडला.
आनी आयज हें जें चल्लां ही दादागिरी ही हुकुमशाही चालू आसा म्हणल्यार तांकां कांयच पडलेलें ना. जे गांवचे लोक आसा तेंचे पडलेले ना, गोंयकारांचे पडलेले ना, कोण काम करता कोण धंदो करता तेंचे पडलेले ना. धंदे पोटार आड येवपाचें हो सरकार जाल्लो आसा. आयज तुमी पळयात सगळी म्हारगाय वाडत आसा. फाल्यां ही म्हारगाय घेवन फाल्यां तुमकां सांगताले दुसरे कडेन सेटल जाया. कितें गॅरंटी आसा? कितें गॅरंटी आसा हे 64, 65 जे लोकांक जागे मेळटले, प्लॉट मेळटले जावं घर मेळटलें म्हणून कितें गॅरंटी आसा? कित्याक तो सांगता आसतना चारूच सांगता. जो मिनिस्टर काब्राल सांगता तो चारूच घरां वयता म्हणून सांगता. तुम्ही पळयला आसतलो, सगळ्यांक पळयला काय ना? चारूच घरांक मेळटले कित्याक 4 घरां वयता अशी सरकार म्हणटा. हांवें तेन्नाच ताका सांगलें की तुमी हांगा येवन इन्स्पेक्शन करपाक जाय नाल्यार आमी येता. तो म्हणलो तूं येवं नाका आमी करता. येयलो? कोण येयलो? अधिकारी येयलो? कोण? सरकारी मिनिस्टर येयलो? सीएम येयलो? MLA येयलो? ना, कोण येवंक ना. सरपंच पासून येवंक ना. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले हेंची कसली सेटिंगां चालू आसा ती. विधानसभे टायमार सेटिंग म्हणटा पळय ते जे आसा ते उतर बंद करपाक लायिल्ले. खबर आसतलें तुमकां. आनी ही सेटिंगां जेन्ना तांकां सेटिंग म्हणटा पळय तेन्ना खंय ना खंय तांकां खटपाक लागले तें. भितूले भितूर कितें जावपाक लागले, शिजपाक लागले. कित्याक खरेंच कोण सेटिंगां करता कोण मॅच फिक्सिंग करता हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ती विधानसभे टायमार जी सेटिंगां हेंच्यांनी केल्ली ती आयज सारकी कळटा. कित्याक जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आसपाक जाय आसले, जे मिनिस्टर हांगा आसपाक जाय आसले आनी तेंच्यांनी तुमकां क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय आसलें, तांकां हांगा प्रेझेंटेशन करपाक जाय आसलें की बाबा अशें 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 आसा, अशें अशें तुमकां आमी हें करतले. एवरी टायम गोंयकारांक धांवचें पडटा, परत परत पांयाकडेन धांवचें पडटा. कित्याक लागून धांवचें पडटा? उठले सुटले तुम्ही लेटरां करा रे, तुम्ही हे करा रे, ते करा रे, ते करा हे करा, हांगा थंय करून काबार चपलां झरोन काबार. संजय बाबा खबर आसतली जाली मरे काबार. कितली चपलां जाली? निसळून पडटा पळय. तेजी ग्रीप जी आसा चपलांची पळय ती निसळून पडटा. सगळ्यां कडेन येयला आसतलो सगळ्यां कडेन. सो अशें जेन्ना आमी वयता म्हणल्यार गोंयकारांची घरां वयता आमी हांगा काबार जावपाचें ना, आमकां हांगा रावपाक मेळपाचें ना, घर मेळपाचें ना. आनी हे घर नासतना बस आमी रडटा, आमी परत धांवता आमदारा कडेन, मिनिस्टरा कडेन, सीएमा कडेन सगळ्या कडेन धांवता. कित्याक जावंक जाय? हे हांगा येवपाची गरज आसा. एवरी टायम गोंयकारांक धांवचें पडटा. हे धांवपाक पावपाक जायना. आमी गोंयकारांनी रावपाक जाय स्टँड. आमचो स्टँड क्लियर आसपाक जाय की आमी भिवपाचें ना. गांव आसा हो आमचो, हे गोंय आसा ते आमचे. हे भायल्यान जाय तशी घरां बांदून दिता, भायल्यान जाय तशी इलिगल घरां बांदता. स्लम्स क्रिएट केल्ली आसा आनी स्लम मोडपाक हेंचे कडेन कापासतात ना. कोर्टाची ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, ही मोडपाक कापासतात ना. मात गोंयकारांचेर बुलडोजर घालपाक कापासतात आसा. तेन्ना आमदार उठता. हे आमदार जे उठलेले स्लम्साक लागून आमी रेझोल्युशन घातलेलें तेन्ना आमदार कित्याक उठले? कित्याक हांकां आयज सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या हांकां भायल्यांचे जी आसा ती वोटींग इम्पॉर्टंट आसा. आनी हे भायले जे इनलिगली रावता तेंचेर कांय ना, तांकां कांय टेन्शन ना, तांकां जाय तशें बांदा. आनी आमची जी पुर्वजांची पुर्तुगेज काळा पयलींची घरां आसा तांकां मोडपाक ते पडलेलेच ना. तांकां जेन्ना आमी विचारलें की बाबा खुबशे जाणांची घरां जी आसा ती आजून पर्यंत डिक्लेरेशन सारकी जाल्ली ना, तेन्ना ते सांगता ना 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 तशें कांय ना. अरे तशें कांय ना म्हटल्यार कितें? सारकें हांगा आतां तुमी आसा कितलेशे जाण गांवकार आसतले, खुबशे जाणांची गोंयकारांची नांवां म्हटल्यार आजून पर्यंत कोणाच्या आज्याच्या नांवार, कोणाच्या पणज्याच्या नांवार आसा काय ना? तशीच आसा. कोणाचे आजून पर्यंत सर्वे नंबराचेर लागूना. खूब जाण आसा मात घरा पयलींच्यान आसा. आमच्याय मतदारसंघान आसा, सगळ्यांची आसा मतदारसंघांनी. सो ही केन्ना जातली? फाल्यां वडयली, हांव तुमकां सांगता वडयली आयज लोक वचना अक्षरशः आमच्या आक्षी गांवांत गोवा वयल्या व्हडल्या गोंयांत वचना घेवपाक. कितल्यो पावटी मारपाच्यो? 7-8 लाख मेळटा म्हणटा आनी आमकां पावटी कितल्यो? 100-200. लँड एक्विजिशन ऑफिसर अक्षरशः बेजारलेले आसा. ते रडटा लोक. आपणाचें शेत गेलें, आपणाचो गांव घर गेलें, आपणाचो जे भाट आसा भाटाचो कुडको गेलो, रडटा. हांव तुमकां खरेंच सांगता लँड एक्विजिशन ऑफिसर आयज बेजारलेले आसा कित्याक तांकां आजून पर्यंत मेळना आनी मेळपाचें ना. तांकां खबर आसा भितरल्यान की तांकां मेळपाचें ना म्हणून. म्हळ्यार हें जें सगळें सिस्टमान केल्लें आसा हें कोणाक लागून केलां? कोणाक काबार करपाक केलां? हें आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक लागून केल्लें आसा. आयज आमी गोंयकारांनी एकवटान रावपाची गरज आसा. आमी
उठपाक जाय, आवाज करपाक जाय आणि धरणां धरपाक जाय की आमी कसोच हो जो तेंचो प्लॅन आसा हो करपाक दिवपाचे ना. तुम्ही आमकां कॉन्फिडन्सान घ्या, आमकां पयलू आपया, जावं तुमी हांगा येया, तुमी येवन हांगा सांगा आमकां कशें जावपाचें आसा, कितें जावपाचें आसा, आमकां कितें जातलें, आमची कशी घरां हें जातलीं, साल्वार जातलीं, हें तुमी सांगपाची गरज खूब आसा. ना की तुमी दादागिरी करतले, तुमी जो सालाजार करताले पयलू त्या भशेन पुर्तुगीज काळान आसा आमी. थोडेच जाण जाणटेच आसा ते सांगता, फाटल्यान आसा ती कोण उलयना, पुर्तुगीज काळान आसा. आयज आमच्या स्वतंत्र सैनिकान झूज दिलें, गोंय राखपाक झूज दिलें काय ना. हे दीस पळोवपाक आमच्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक पासून अजून पर्यंत तांकां जे तेंचो रायट आसा तो पासून अजून पर्यंत दिल्लो ना ह्या सरकारान. पण तुम्ही चिंतूंक शकता की ह्या सरकाराक हे पडलेलें आसा काय ना. बाकीचे सगळे कडेन तुम्ही पळयला, बाकीचे सगळे गांवांनी जेन्ना बायपास हाडटात, तेन्ना हायवे हाडटात तेन्ना भायल्यांच्यान व्हरता. आतां हांगाच अशें जाल्लें आसा की ही तेमांक पेटलेलें आसा, तेमांक पेटलें काय ना. दिसता न्हू तुमकां तेमांक पेटलें कशें. हो देव आसा, ही देवी आसा, ती पळयता. तांकां दिसत आसतलें की देव नाम ते मानता काय मानना तुमकां खबर आसा. ते कशें फोटिंगपणां करता, कशे गाराणे घालता आनी मागीर कशे उडक्यो मारता पळय, हें सगळ्यांक खबर आसा. मात तो देव पळयता, देवाक सगळें खबर आसा. हे जी नाटकां करता आनी हे कशी गोंयकारांक काबार करपाक सोदता, इल्ले 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 करून एक दीस हे कशे काबार जातले तेय तांकां अजून खबर ना. मात तांकां कळटलें, लक्षांत येतलें तेंच्या. पूण आमी सगळ्यांनी घट रावपाक जाय, एकवटान रावपाक जाय. हो जो गांव आसा तो राखपाक, आमची देवळां आसा ती राखपाक आनी लोकांचे जे उद्योग आसा तेवूय राखपाक जाय. हांगा खूब कॉम्प्लिकेशन आसतली, खूब जाण एकामेकाचेर कितें कितें घालीत रावतले. पण हे सगळे पार पाडून, हे सगळे फाटी मारून आमी हे गांवाक लागून एकटे रावंक जाय. खूब जाणांची शेजाऱ्यांची झगडी आसतली, आसा काय ना. फॅमिली भितर, कुटुंबा भितर झगडी आसतली, आसा न्हू. आसा, सगळ्यांक आसता. मात ही सगळी झगडी फाटी मारून आमी एकटे रावंक जाय, आमी एकटे येवपाक जाय. आनी आमी जेन्ना एकटे येतले तेन्ना हो सरकार भियेतलो. हांगा गांवचे लोक सगळे वांगडा रावतले तेन्ना तो सरकार भियेतलो, ना हो सरकार भिवपाचो ना. कित्याक जो मुखेलमंत्री आसा सदांच म्हणटा की आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. मात म्हाका तरी दिसता हे सगळे जे लोक हांगा जमल्या, गांवचे लोक, तांकां पळोवन हे सगळे लोक भिल्ले आसा आनी भिवपाची गरज जी गोंयकाराक आसा ही खरीच म्हाका दिसता. आतां हांव तुमकां सांगता, आमी भिवपाक जायना, आमी हांकां भिवपाक जाय. हे जो हेंचो प्लॅन आसा कोळशाक लागून जावं आनी कित्याक लागून, हेंचो प्लॅन जो आसा हो फेल मारपाची गरज आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन परत एकदां, हांगा सगळे उपस्थित आसा, बाकीचेय मान्यवर आसा, तांकांय उलोवपाक जाय. सो हांव चड वेळ घेयना, पण परत एकदां सगळ्यां कडेन एक विनवणी करता, ती म्हणजे एकवटान रावया, हे झूज वांगडा झगडोया. आमी तुमच्या वांगडा रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी तुमच्या वांगडा सदांच आसतली, सदांच उबी आसतली. तुमचो सगळ्यांक एकदा परत एकदा देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी सगळे हांगा येयले आनी तुमच्या वांगडा आमी सदांच आसा. लायट गेली या उडयली, देव जाणा, देव जाणा. कित्याक अशें खूब फावटी जाता जेन्ना संघटना येतात, सभा जाता, तेन्ना खूब फावटी जे सरकारी हे आसता ते मुद्दम उडयता. सो ते देवाक पळोवन घेवनी. मात तुमकां सांगता, पांया पडोन सांगता की तुमी सगळे एकटे रावा. हे झूज झगडोवपाक जाय नाल्यार आमकां सगळ्यांक एकटे रावंक जाय आनी हो गांव साल्वार करपाक जाय. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. जर तर मुद्दाम जावन जर लायट उडयले आसत तांकां खबर आसची ना. ही जी 25 हांगा बोमान बसलेली आसा पळय न्हू, तेंचो आस्वाद तेणी आयज पर्यंत घेतलेलो ना. आनी आतां विरेश सरान सांगला त्या प्रमाणे आमी हांगा जमिल्ले बोमकार सगळे एका मुठीर एका लढ्याक शामील आसतले. हे वचन घेवया आसता मरा पर्यंत हो लढो सोडचे ना. हे गव्हर्मेंटाक आमी चेतावणी दिता आसतले न्हू. हात वयर काडून हेजेर शपथ घेवची ह्या स्थळार.
बऱ्या पर्यंत आम्ही झगडटले पूण हो लढो केन्नाच सोडचे ना. जो पर्यंत हो बायपास जायना तो पर्यंत आम्ही ही लढाई सोडचे ना. आयज आम्ही फक्त येयल्या, आयज आम्ही जे येयल्या ते फक्त भोग बोटे. कितलेशेच आवाज येताले गोंयच्यात, कितलेशेच आवाज येताले. आयज आम्ही मोठो मोर्चा काडया, आम्ही तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून. आम्ही तांकां परते उत्तर दिले, तुम्ही कोणेच येवपाची गरज ना. आम्ही बोमकार आयज आम्ही बोमकार समर्थ एक बीजेपी सरकाराक लढो दिवपाक. हे आयज दाखोवपा खातीर आयज आम्ही फक्त बोमकार जमल्ले आसा. जर आमचे कडेन खेळशात, आयज जर आमचे कडेन खेळशात हेजो परिणाम तुमकां आमी दाखयतले. कित्याक आमचो हे देव देवता ही सगळी पंचिश्टां जे आमचे कार्य करपी हे सगळे आमच्या फुडें आसा. आनी जे कोण आयज खंयच्या तरी मंत्र्याच्या दबावा खाली घरान बसलेले आहा ते बसून त्या लोकांक हो देव आमचो भायर काडटलो हे 100% आमकां गॅरंटी आसा. हेचे प्रसाद तुमकां येणाऱ्या काळान मेळटले. आयज आमच्या फाटल्यान बऱ्यो संघटना आमकां तुमी 33 जाण असो, या 33 जाणांक लढाई दिवपा खातीर हे दोग शूरवीर आमच्या फाटल्यान आसतले. आनी हे लोकांक घेवन आमी फुडें वयतले आनी ही लढाई आमी जिखोवन दाखयतले खंयच्याय परिस्थितीन. आता मातसो टायम घेवया, कित्याक दुस्मानान खंय तरी ताल खेळत हो डाव आमचो काबार. पूण हो डाव केन्नाच आमी सक्सेस जावंक दिवचे ना. आयज प्रेसा मार्फत आयज ह्या प्रेसा मार्फत निलेश बाबाक विचारूंक सोदता, तो परत परत जो आमकां सांगता आयज हांव प्रेसा मार्फत काब्राल बाबाक एक मेसेज दिवंक सोदता. तो परत 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 जो असेंब्ली लावन पळय फोटींगपणां उलयता, अरे बाबा आख्खे गोंयचे लोक तुका फोटींग म्हणटा, सगळे गोंयचे लोक तुका फोटींग म्हणटा. कित्याक आयज आख्ख्या गोंयच्या लोकांचो विश्वास ह्या बोम गांवाचेर आसा. तुजी आयज तुका उत्तर दिता हांव, तुजी मरे लायकी बसून ना. आमी तुका उत्तर दिवपाक मरे वाजयल्या. कित्याक तूं एक कितलो फोटींग मनीस. अरे तूं सांगता आमकां आमी जे गटाराचेर बांदला म्हणटा जाल्यार म्हाका आन्सर दी. जर तर हे जे गाडे आसा पळय हे पोर्तुगेज 65 उबे आसा, तांकां आयज पर्यंत तुज्या PWDची एकूच नोटीस कित्याक घेवंक ना? आयज पर्यंत एकूय नोटीस कित्याक घेवंक ना तुजी? हेजें उत्तर पयलें आमकां दी. आता मातशें सायलंट रावचे, कित्याक विजय सर तुमच्या समोर आयज विदाउट मायक उलयतलो. आवाज व्हडलो आसा, तो पावतलो तांकां खबर ना. संजय आता तुमच्या समोर येतली आमची गांव भणजी सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. लज दिसता म्हाका 7 पंचां मदले फक्त 2 पंचायत आमच्या मध्ये हाजीर आसा. लज दिसता. आयज हांव मागता हे पंचा कडेन मागता, जर तर हो सरपंच जो तुमी निवडला तो असमर्थ आसा ह्या गांव राखपाक, जो वक्तव्य परत परत बदलता, हे संकट परत परत हे गांवाचेर हाडटा, हेका ह्या सरपंच पदाचेर रावपाची लायकी ना. हांव मागता तेंचे कडेन तेका तुरंत देंवोवचो म्हणून. आता तुमच्या समोर येता शैला नायक.
एक 2 मिनिटं पेशन्स काढूया. 2 मिनिटं भितर आवडतं.